प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 39 ते 56 पर्यंत। लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 39 to 56। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। त्या दिसांनी मारिया उठली आणि डोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरान धोडवोडान गेली आणि जाकारेसाच्या घरांत भितर सोरून तिने एलिझाबेथीक नोमान केले। एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसवेन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणे म्हणलें, ओस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आणि सुभागी तुझे कुशीचे फळ आणि म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें। तोर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसतो बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आणि देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ तोलोय देखून तूं सुभागी। मारियेचें तुस्त गीत। मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या देवा तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा। आपले चाकोरणेचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली। होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका सुभागी म्हणटल्यो। म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केले ताणें। सर्व बळिश्ट पवित्र नांव ताचें। ताची भोक्ती करतल्यान पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया। आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोर्व दोत्तल्यांक दुस्पटायता। पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, हीण ओलक्यांक उंच उबारता। मुखेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा। अब्रामाक आनी ताचे सोस्ती खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेला आपल्या चाकराक शरणा घेतलो। मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आणि मागीर आपल्या घरा परतली। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन मोरी जेन्ना तिका कळोन येता की ती आतां आवय जातली जेजूची, ती देवाच्या पुताची आवय जातली, ती आतां मारिया एलिझाबेथीक भेट दिवपाक वता। आनी बाबणीनो जेन्ना ती एलिझाबेथाक भेट दिवंक वता थंयसर कित्याक आंज बडवे गाब्रिएलान तिका सांगलां की ती जी बापूल भयण एलिझाबेथ 6 म्हयन्याचेर पिरायेर आहा, म्हणजे ती आतां जाणटे पिरायेचेर ती आतां गर्भेस जाल्या आनी आतां मोरयेक जाय तिका कळोन येवपाक खरेपणी ती गर्भेस जाल्या। हें आज बडवे गाब्रिएलान सांगलां तें कित्याक तिका सांगलेलें दादल्या बरोबर संबंद दवरिनासतना ती आतां गर्भेस जातली आनी तेजे फुडें आंज बडवे गाब्रिएलान तिका सांगलेलें की ती आतां गर्भेस जातली म्हणून आनी ती जी बापूल भयण जी आतां जाणटी पिरायेर आहा ती आतां गर्भेस जाल्या म्हणून। म्हणटच मोरयेक जाय जें आतां आंज बडवे गाब्रिएलान सांगलें तें खरें सोत म्हणून, कित्याक समजा एलिझाबेथीची गरयेसपण खरें जाल्या ती जाणो आतां ती जें उतर खरेपणी जातलें तिजो भावार्थ वाडपाक ती आतां एलिझाबेथाचेर वता। आनी बाबणीनो एलिझाबेथ तिजो तिका म्हणटा हांव एकदम सुभागी कित्याक म्हज्या सोम्याची आवय म्हाका पळोवपाक येयल्या। आनी आयज बाबणीनो ह्या 44 आनी 47 वडीन मोरी कितें म्हणटा? मोरी म्हणटा म्हजो आत्मो सुरेस्पराक वाखाणटा, देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा। बाबणीनो जेन्ना आमी जाणो की देवान आमच्या जिवितांत कितें आमकां सांगलां, ताणें कितें आमकां ताच्या उतरांत सांगलां आनी तें उतर आमी जाणो की पाडून येयलां म्हणून आमी खरेपणी एकदम खुशालकायेन जाता। आमकां तें मेळचे आदीं आमी खुशालकायेन भरता। म्हणटच आयज बाबणीनो जेन्ना आंज बडवे गाब्रिएलान तिका सांगलेलें की तिजी बापूल भयण आतां गर्भेस जाल्या म्हणून 6 म्हयन्यान ती पळयता की खरेपणी गर्भेस जाल्या म्हणून
आणि ती काय सांगता की दादल्या बरोबर संबंध धरिनासतना तूं आतां गरबीज जातली म्हणून देवाच्या पुता किंवा संवसारान हाडटली म्हणून हे जे ती एलिझाबेथाच्या जिवितान पळोवन ती आतां इतली खुशालकायेन भरता कित्याक ती जाणो आतां की जे आज बडे गाब्रिएलान तिका सांगलां की ती आतां गरबीज जातली म्हणून दादल्याच्या संबंदा धरिनासतना ती आतां इतली खुशालकायेन भरता की आतां जाणो की देवान तिका आतां वेंचून काडल्या म्हणून की जें देवान तिका सांगलां तें घडोवन येतलें म्हणून आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर जेजून आमकां सगळें पाडून हाडलां सगळें आमकां संपादलां खुर्सार जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता खरेपणी तें उतर आमच्या जिवितान आमी आमच्या काळजान रिगून दवरता ताका तें उतर आमी खुशालकायेन आनी देवाक दिनवासून आनी आर्गां दिवन आमी तें उतर आमी तोंडांतल्यान उलयता आतां आमचें जिवीत खरेपणी आमचो जीव मुरगडटा खरेपणी आमी खुशालकायेन रावता कित्याक आमी जाणो की देव आपल्या उतराक विस्वाशी म्हणून तें उतर आमच्या जिवितान घडून येतलेंच म्हणून तर आयज भाव भयणीनो आमकां कसली परिस्थिती वायट आसूं कितलें आमच्या जिवितान वायट आसूं जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडाचेर घालता आमच्या काळजान तें रिगून दवरून तें आमच्या तोंडाचेर आमी उलयता आमी जाणो की तें उतर आमी जें उलयलें तें मागणें जें केलां तें उतर आमी जें पाडलां तें खरेपणी आमच्या जिवितान घडोवन येतलें कित्याक देव आपल्या उतराक विस्वाशी तो आयज खेरीत भाशेन ज्या भाशेन आंकवर मोरयेन तें उतर आमच्या काळजान सांबाळलें तिणें आपल्या जिवितान पळयलें कशे भाशेन ती गरबीज जाली दादल्या बरोबर संबंद धरिनासतना आयज देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया तें उतर आमचे भितर गरबीज जावनी मास जावनी आनी जेन्ना तें उतर आमचे भितर मास जाता जें देवान आपल्या उतरान सांगलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येतलें खरेपणी आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले एक भावार्थीचें जिवीत आनी आतां आमी आमची गोवायकी दिवन दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान हाडपाक आमी तयार जातले हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.